बोलो भारत दो ताज बदल दो, अरे ताज बदल दो, ताज बदल दो। जय श्री राम, अरे जय झालाच पाहिजे, अखंड भारत झालाच पाहिजे। भारत माता की जय। भारत आम्ही तुमच्या वांगडा असा, आमचो खंय तरी खारीचो वाटो तुमच्या वांगडा असा। तुम्ही वचून थंय शहीद जाता म्हणून आयज आमी हांगा सुखान हांगा रावतात। हे तुमकां लागून आमी आज सगळे हांगा जमलेले आसा। तशें प्रत्येक भारतवासींक आमचो निवेदन आसा, जी नाका जाली टिका करची न्ही। आयज आमचे जे मिलिटरी आसा आमकां लागून ते थंय रावल्ले आसा, आमी तांकां असो फाटबळ दिवपाक जाय। हांव चड वेळ घेना, तुम्ही हांगा सगळे जमलेले तुमचे परत एकदा स्वागत करता। स्वागत करपाची गरज ना, आमकां प्रत्येक नागरिकांक आमचे कर्तव्य आसा। बारीक बारीक आमी खंय तरी वांटो घेवपाक जाय असले कार्या। हांव मागता पयलीं आमचे मंडळ अध्यक्ष सिद्धार्थ यांचे कडेन आमकां संबोधित करचो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हांगा जमिल्ले सगळे भारतवासी आयज खंय तरी एक उल्याक आमी सगळे हांगा जमल्या सिटीजन फॉर नॅशनल सिक्युरिटी ह्या बॅनरा सकयल हांव सगळ्यांचे मना काळजांतल्यान स्वागत करता आणि आभारूय मानता। आयज आमी पळयलें की 22 एप्रिलाक पालगामा एटॅक जाल्या उपरांत इंडियान जी रणनीती थारायली आणि आयज आमी उक्त्या दोळ्यांनी पळोवंक शकता की भारत हो कितको श्रेष्ठ देश आणि ह्यो भारत आहा ह्यो नवो भारत, ह्यो पन्नो भारत जो फक्त उलोवण्यान कितें फुडें सरतलो। ये भारत नया है, ये भारत महान है आणि ह्याच हेज्या खातीर खंय तरी आयज आमी मिडियार पळोवंक शकता की भारत डिफेन्स सेक्टरान खंय पावला आणि आयज आमचे बॉम्ब जावं ड्रोन जावं हे कित पर्यंत पावले ते आयज म्हाका दिसता सगळे अपडेटेड आसतलेच। आमी ह्यो कार्यक्रम फक्त आमचे जे आर्म फोर्सीस आहा त्यांचो मनोबल वाडोवपा खातीर आणि ह्यो एक मेसेज आमच्या देशाच्या पंतप्रधान आणि प्रत्येक सैनिका पर्यंत पावोवपाक की आमी तुमच्या वांगडा आहा, तुमच्या बरोबर आहा, तुमच्या प्रत्येक डिसिजनात आमचं तितकोच योगदान आहा आणि तितकोच पुढाकार तुम्ही घेऊन आयज पाकिस्तानाचे पूर्ण पाकिस्तान नष्ट भ्रष्ट करून उडोवपाची ताकद आमी दवरता आणि ती करपाची। आमी मिडियार पळयतात की पाकिस्तानाक ना फक्त आमी सिव्हिलियन्साचेर आमी करूंक ना, आयज न्यूजाचेर आत्तां दोनाक सुमार येयला की 5 टॉप रेटेड इंटरनॅशनल दहशतवादी टेररिस्ट हे सुद्धा काबार जाल्लेले आहा। म्हटल्यार ज्या टेररिस्टां खातीर अख्ख्या वर्ल्डाक खंय तरी एक धोका आसलो आणि स्पेशली इंडियेक तांकां आयज आमी नश्ट करून उडयला। सांगतना खूब बरें दिसता, पूण खऱ्या अर्थान आमकां कोणाकूच ह्यो वॉर नाका। पूण जेन्ना आमच्या खंय तरी सिटीजन्स खंय वयतात नाल्यार येतात, खंय तरी भुरगे हेंचेर जेन्ना हल्लो जाता तेन्ना पळयतना खूब वायट दिसता। आणि आयज जे कितें भारताची रणनीती आहा हे पळयतना बरें दिसता। हांव वदळून उलयलो तेंच्यांनी आमचे 60 पेक्षा ड्रोन उडयल्ले, पूण खंय तरी S-400 ह्या एक डिवायसा खातीर ह्या एक यंत्रणे खातीर खंय तरी भारताचे चडशे जागे आयज सेफ जाले। आणि S-400 आमी जेन्ना उलयता तेन्ना आमकां सदांच याद येता, ती म्हणटा ती आमच्या रक्षा मंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हेजी याद येता। तेंचो खंय तरी एक दृश्टिकोन आसलेलो म्हणून आयज आमी इंडिया खंय तरी इतकी सेफ आहा। आयज आमी जेन्ना म्हणटात हे S-400 हेजो खंय तरी कॉस्ट 40,000 करोड आहा, आयज ह्यो कॉस्ट जेन्ना पळयता तेन्ना आमकां पयलीं खंय तरी आमी म्हणटाले म्हागाई वाडली आनी हे वाडले ते वाडले, पूण आयज जेन्ना आमचो जीव वाचता तेन्ना आमकां कळटा की ही म्हागाई कित्या खातीर आसलेली, कित्याक ह्या 10 वर्सांत डिफेन्स सेक्टराचो बजेट आहा तो इतको वाडला आणि तेजेच रिजन आहा की आयज आमच्या कडेन एडवान्स टेक्नॉलॉजी आहा। आयज आमी रफायलाचे उलोव नाल्यार एडवान्स टेक्नॉलॉजीचे ड्रोन उलोव, आयज सगळे आमच्या कडेन आहा। हे ओन्ली एंड ओन्ली रिजन म्हणटा ते आमचे देशाचे सगळे सैनीक आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या खातीर हे सगळे जाल्लेले आसा। हांव तशेंच उलोवपाक सोदता भारतीय नारी शक्ती। आतांच आमी नारो घेतलो भारतीय नारी पाकिस्तान पे भारी। आमचे जे ऑपरेशनल सिंदूर हेजे जे इंचार्ज आहा बाय कुरेशी आणि व्योमिका सिंग ह्याच्या नेतृत्वाखाली आयज हे सगळे ऑपरेशन खंय तरी आयज चालीक लागला। आणि वुमन एम्पावरमेंट हेजो खरो अर्थ आयज खंय तरी
ह्या गव्हर्मेंटान दाखयलेलो आसा ही फक्त चुली पुरती मर्यादीत नसून ती बॉर्डरीर वचून घुसून त्या आतंकवाद्यांक मारपाची क्षमता दवरता हें सुद्दां दाखोवन दवरलेलें आसा. ती बॅटल फिल्डान आपल्या खंय तरी लढा दिता आनी असोच एक बॅटल फिल्ड खंय तरी आयज आमच्याय घरांनी नाल्यार सैनिकांच्या घरांनी आहा. आयज सकाळी जेन्ना आमच्या मदीं हांगा लक्ष्मी पुजारी हांव तांकांय मागता तेंच्यांनी हांगा फुडें येवचें. लक्ष्मी पुजारी कोण आहा? लक्ष्मी पुजारी हेंकाय आमी खंय तरी सॅल्यूट मारपाची गरज आहा. कित्याक आयज सकाळी जेन्ना हांवें तांकां कॉल केलो म्हाका कळोन येयलें की तिजे 2 चेडे जे सुटयाच्या निमतान हांगा येयल्ले आयज ते काल रातचो तांकां कॉल येयलो आनी तांकां जम्मू वयचें पडलें. एक आवय आसतना तिच्या काळजान कितें धगधग जाता आसतली ही तीच जाणा. पूण हांव तिकाय सांगून दिवंक सोदता की आयज पूर्ण देश सगळे जाण आमी तुमच्या बरोबर हा. प्रत्येक महिला प्रत्येक सैनिका बरोबर जी आहा प्रत्येक महिला ज्यांच्यांनी आपले भुरगे घोव भाव त्या बॉर्डरीर धाडल्या त्या ऑपरेशनान धाडल्या आमी सगळे तुमच्या वांगडा तितकेच कठोरपणान आनी रावतले. सो हांव तेकाय सल्यूट मारता आनी इंडियन आर्मीकूय सल्यूट मारता आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. तो बोलो भारत माता की जय. ये बहुत ही अच्छा है जो कि बॉर्डर पे देखो जो जवान लड़ रहे हैं इक्वली वी कैन कंट्रीब्यूट एज सिविलियंस. हमें भी जागृत रहना है जैसे कि हम सब का भी जिम्मेदारी बनता है कि आंख कान खुले रखें. जैसे कि मुझे अभी तक 1 मिनट याद आ रहा है कि 71 वार में एक क्लैरियन कॉल वाज फॉर ऑल सिटीजन्स. रण गगन दमामा बजिया सिंगो सरदारो कोई वेरी चढ़ के आ गया उन्होंने जा ललकारो. आज राजपूत प्रताप दी कोई शान बचावे कहीं शिवाजी की अणख को लग दाग न जावे. लड़ मरो मन हटियो शाह सवारो रण गगन दमामा बजिया सिंगो सरदारो. एक तरह की क्लैरियन कॉल इज फॉर ऑल सिटीजन्स टू गेट टुगेदर एंड फाइट फॉर दिस जो ओकेजन है. बहुत अच्छा भारत सरकार ने अभी किया संदूर ऑपरेशन किया है. हम उनके साथ हैं जो भी डिसीजन देंगे वी आर विद देम. जय हिंद जय भारत. ते आम्ही सिटीजन फॉर नॅशनल सेक्युरिटीच्या बॅनराच्या अंडर आम्ही फक्त दाखोवपा खातीर तिरंगा यात्रा करूंक ना. आम्ही जी काढल्या ती आमच्या देशाच्या हितान आणि आम्ही आमच्या देशाचे डिफेन्स फोर्सीस जे आसा त्यांचे मनोबल वाडोवपा खातीर आणि आम्ही कितें करतले हें दाखोवपा खातीर. कारण हालींच आमच्या पूर्ण भारत देशान आम्ही एक मॉक ड्रील आयोजीत केलें आणि तितून आम्ही आमच्या हांगा आसलेल्या स्थानिक लोकांकूय भितर आम्ही इन्वॉल्व केले आणि तितून दाखोवन दिले की संकटाच्या वेळाचेर आम्ही कशा पद्दतीन कितें करूं शकता. एक आमकां एक प्रयास वर्ग ते एका दिसा खातीर दवरिल्लो. तितून आमी आमचे स्थानीक नागरीक म्हणून संकटाच्या वेळार कितें करूंक जाय, मेडिकल इमर्जन्सीच्या वेळाचेर कितें करपाक जाय, जर सायरन जर वाजलो जर इमर्जन्सी समज जाली आमी कोणीच पॅनिकच जावचें न्ही हें सांगपाक लागून आमच्या केंद्र सरकार आनी गोंय राज्याच्या सरकारान हे आमकां प्रयोगशाळा वर्ग दवरलो आनी तितून आमी अनेक जाणांनी त्या गोश्टीक आमी सगळे जाण सहभागी जाले. आनी हांव येणाऱ्या काळांत तुमकां म्हणटा की जर आमकां जे आमचे जे पुर्वजांनी केल्ले जे स्वप्न जे आसा ते दवरिल्ल्या अखंड भारताचे तर केन्ना जावं शकता जर ज्या दिसा ह्या नकाशा पासून पूर्ण पाकिस्तान जेन्ना काबार जातलो आनी अखंड भारताचें स्वप्न जें आसा जे आदल्या आमचे जे स्वतंत्र सैनिकांनी जे दवरिल्ले आमच्या समोर जशें छत्रपती शिवाजी महाराजान एक गोश्ट म्हणिल्ली आमचे धरती आमचे राज अखंड भारत जे आमचे सगळ्यांचे स्वप्न जे आहा ते परिपूर्ण करपाक जाय. हे आधी पासून जे आयिल्लें आहा खंय तरी आयज आमच्या नरेंद्रभाई मोदीच्या नेतृत्वा खाली ना डिफेन्स फोर्साच्या नेतृत्वा खाली आयज आमकां जवळ जवळ लागीं पावता अशें दिसून येता आनी ते बेश्टें जावं शकना. कारण ते खातीर आमचे जे सैन्य जे बॉर्डरीचेर आसा तेंचें मनोबल वाडोवपाचें काम आमचें आसा. आमी कितें म्हणटले की आमी घरा आसा ना आमी घरा बसून तांचें मनोबल वाडोवंक शकता. आमच्या घरांतले आमच्या येणाऱ्या काळांत आमच्या भुरग्यांक आमच्या आस परिसराच्या लोकांक वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्राच्या माध्यमातून देशा खातीर आमकां योगदान दिवपाची गरज आसा. कोणाक NCCच्या कॉलेजीन वताल्या भुरग्यांनी NCCच्या माध्यमातून आपल्या देशाच्या सेवे खातीर एक पयल्या प्राधान्याच्या लेवलाचेर वचचें. त्याच प्रमाणे आमचे डिफेन्स फोर्सीस जे आसा ते बऱ्या पद्दतीन काम करता. आतां म्हाका न्यूज कळ्ळी की एक्स सर्वीसमॅन जेंच्यांनी सेवा नियुक्ती जावन सुद्दां ते आयज आपल्या देशा खातीर लढपाची सुद्दां तांची तयारी आसा. म्हाका तांच्या हांगाच उपस्थिती अशें ते सांगताले की संकटाच्या वेळाचेर ते युद्धाक सुद्दां सैन्य बॉर्डरीचेर वचून ते हातीन शस्त्र घेवन देशाचें संरक्षण करपा खातीरूय तेंचो फुडाकार तेंच्यांनी घेतलेलो आसा. अशा पद्दतीचे आमचे जे भारतीय नागरीक आमचे एक्स फोर्सीस सुद्दां फुडें आयिल्ले आसा आनी त्या खातीर आमी सगळ्यांनी
ह्या देशाच्या हितान आमी सगळ्यांनी फुडें रावपाक जाय. येणाऱ्या काळात जे कितें आमकां देशाचो पंतप्रधान किंवा डिफेन्स फोर्सीस जे आमकां जे कितें उलो मारतलो त्या खातीर आमी सगळे फुडें येवपाक जाय. आज आमी जसो तिरंगा आमी आमच्या हातीन दवरिल्लो आसा तेची शान आमी येणाऱ्या काळात आमच्या देशाचो अभिमान, देशाचो जो मान जो आसा पूर्ण जगात आमी तेचो राखून धरपाक जाय आनी सगळ्यात सर्वश्रेष्ठ भारत देश म्हणून आमी लोकांच्या समोर धरपाक जाय. एक आज सगळ्यांत आनंदाची गोष्ट आमकां दिसून येता तेच पद्दतीन तुमकां सगळ्यांक महिलांकूय हांव अभिनंदन करता, कारण आज आमच्या देशाचे जे युद्धाचो जो आमचो मिशन सिंदूर जे आसा, ऑपरेशन सिंदूर, त्याचो जर फुडाकार जर कोणी घेतलेलो आसा तो आमच्या महिलांनी घेतलेलो आसा. एक देशाच्या म्हाका दिसता इतिहासांतली पहिली गोष्ट जी आसा एका महिलान खंय तरी आपल्या हातीन जी कमांड घेवन आज पाकिस्तानाच्या विरोध ऑलमोस्ट अर्दे पाकिस्तान काबार करून दवरिल्ले आसा. एक सगळ्यांक आमकां बरी गोष्ट. फक्त काबार न्ही, जो टेररिझम जो पाकिस्तानान जो केल्लो आहा तेंचे विचार जे आसा जो आज भारताकूच न्ही तर पूर्ण जगभर तेंच्यांनी एक आतंकवादीचो रॅकेट जो पाकिस्तानान जो चालू केल्लो खंय तरी आमच्या महिलांनी आज सीमेचेर रावन तेंचो काबार करपाचो प्रयत्न केल्लो जो आसा. आणि जे तांकां एक स्लोगन जे आसा भारतीय नारी पाकिस्तान पे भारी, हे तेंच्यांनी आज तो महामंत्र घेवन आणि आमच्या भारत मातेचें संरक्षण करपा खातीर आज खंय तरी स्थित फुडें आयिल्ली आसा. आनी तुमी हांव सगळ्यांक म्हणटा की महिला शक्ती जे तुमी जे आयज अनेक तुमच्या कोटी तुमी भुरग्यांक जल्म दिले, जे आज तुमच्या सारके तुमचे महान तुमकां नतमस्तक जाता आमी, कारण तुमचे दोनूय चले तुमी देशाच्या सेवे खातीर तुमी धाडले. हे खरेखरच आमच्या अभिमानाची आणि आनंदाची गोष्ट. अनेक जाण आमचो युवा मोर्चाचो आदलो कार्यकर्तो जो दत्तराज नायक जो कालूच खंय तरी आमच्या INS मुर्मुगांवचेर सेल ऑफ जाल्लो आसा, जो देशाच्या संरक्षणा खातीर एक आमकां म्हणजे अनेक जाण आमच्या फक्त प्राणाचो विचार न करता सैन्यात भरती जावन देशाच्या संरक्षणा खातीर काम करपाक जाय. त्याच खातीर आमी आयज जे तिरंगा यात्रेक सगळे जाण सहभागी जाले. हांव तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानता आणि ह्या रॅली खातीर अनेक जाणांचे सहभाग आणि उपस्थिती जाली म्हणून सगळ्या नागरिकांचे आभार मानता. आणि जे आमी जेन्ना आमच्या स्थानीक एरियान जेन्ना आमी रावता तेन्ना आमकां जर बारीक जर काही गोष्टी समज अननॅचरल एक्टिविटीज किंवा बाकीचे समज कोणाचे वेगळ्या वृत्तीचे समज देशाच्या विरोधात काही पोस्ट करणारे व्यक्ती जे असतले सोशल मीडियाचे किंवा त्यांची हरकत जर काही देशाच्या विरोधात समज असतली अशी तुमकां समज आढळून समज जर येता तुम्ही स्थानिकाच्या पुलीस स्टेशनाचेर वचून कळोवचें. जर तांकां समज कोणाक समज जमना जाल्यार आमचे स्थानिक आमदार आसतले किंवा आमचे मुरगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकर आसतले तांकां तुमी ही गोष्ट ती कळोवची आणि जे कितें जे आसा ते गोष्टीक आमकां बचाव करपाचो आमचो प्रयत्न जातलो. इतलेंच सांगता आणि तुम्ही सगळे जमले देशाच्या हेतून तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानता आणि आयचे ही तिरंगा यात्री सोंपल्या अशी जाहीर करता. सगळ्यांक विनंती करता की राष्ट्रगीता खातीर सगळ्यांनी उबे रावचे.